मडगांव SGPDA मार्केटांतलो चिकन वेस्ट फाटले 4 दीस जाले पालिकेच्या कामगारांनी व्हेलो ना। हो वेस्ट कुसून वास मारता। SGPDA मार्केटांतल्या चिकन दुकानाच्या मालकांनी मडगांव पालिकेच्या मुख्य अधिकाऱ्याकडेन ह्या संदर्भात कागाळ केल्या। मडगांव पालिकेचो मुख्य अधिकारी गिरीश सांकवाळकर हो वेस्ट कामगारांक काडपाक लायतलो अशें ताणें आश्वासन दिलां। तांच्यांनी ताका असायन केला ते आउट एंड आउट येवन व्हरता वास्को आनी मडगांव म्युनिसिपालिटी खंयचे आमच्या मडगांव म्युनिसिपालिटीतले तोच कलेक्ट करता। आमचे सॅनिटरी इन्स्पेक्टर आसा ते भोंवता आनी तांकां सांगता की तुमचे स्लॉटर वेस्ट तुमी खंय उडोवं नाका, आमकां मनीस येवन कलेक्ट करतलो म्हणून तुमी त्या मनशाक दिया। जर तर खंय उडयता तुमी आनी आमकां मेळ्ळें जाल्यार आमी तांकां फायन घालतले। तांच्यांनी वेस्ट मॅनेजमेंटान अपॉयंट केलें तांकां गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन। कितें इश्यू आसा पयलीं आनी एकटो दुसरो आशिल्लो आनी हो जो कोण आसा तो नवो आसा। आता पयलींचो मनीस म्हणटा की आपल्या कडेन आसा हाजे कडेन ऑथॉरिटी आसा ताजें कितें आसा तांकां हांवें सांगिल्लें दोगूय जाण म्हजे कडेन आयिल्ले की तुमी गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटा कडेन वचा आनी सॉर्ट आउट करा। आनी त्या प्रमाणे हो दुसरो मनीस जो कोण आतां जो कलेक्ट करता सलीम म्हणून कोण तो येवन सगळें हांगासर कलेक्ट करता। कितें इश्यू आसा ते तांकां सांगलें हांव फायंड आउट करता आनी क्लियर इट टुडे सर। कित्याक लागून आमच्या SPDA मार्केटान जे चिकन वेस्ट आहा पळय तो इतलो हें वास मारता 3 दीस जाले तो कलेक्ट केला आनी आयज आमच्यान त्या मार्केटान रावपाक जायना। इट इज इफेक्टिंग फॉर आवर हेल्थ एज वेल एज फॉर आवर कस्टमर्स आनी कस्टमर पासून भितर येवपाक व्हेरी डिफिकल्ट जाता। ताका लागून आयज आमी CO मेळपाक येयलेले आनी COन आमकां एश्युरन्स दिला की आयज तो कशे भशेन काडटा। 3 दीस जाले तांणी काडले आयज कसो काडूंक पडना आनी इडी पडला ह्या मार्केटान। 4 दिन होगा कचरा गाड़ी नहीं आता। ऐसा तो हफ्ते में 2 दिन 3 दिन छोड़ के गाड़ी आता है। अभी 4 दिन कंटिन्यू बंद है। कल आया था कीड़ा हो गया बड़ा बड़ा कीड़ा, हम लोग उठा कर डाल के दे रहा फिर भी ले रहा नहीं गाड़ी वाला। हुबली से आता था, हुबली वाला वो भी बंद किया। पहले हमारा म्यूनसिपालिटी गाड़ी था बहुत अच्छा था, पूरा पार्क साफ होता था मार्केट। अभी उतना भी नहीं हो रहा है। वो भी नहीं आ रहे अभी सब बदबू मार रहा है। बदबू बहुत आ रहा है, अभी बहुत बदबू आ रहा है। अभी हम लोग इधर ही रहता है, खाना पीना खाना इधर ही रहता है, बहुत तकलीफ हो रहा है हमारा।